Fernandez, chest number 1288. Third place Sejal Sawan, chest number 1622. Second place Maria Fernandez, chest number 1288. Lemon and Spoon 18 to 30 category. First place Shraddha Sutar, chest number 1095. Second place Nupur Khaunde, chest number 1147. Third place Aditi Kauthankar, chest number 1180. Third place Aditi Kauthankar. रोहन सर रोहन सर रोहन सर रोहन सर Third place Aditi Kauthankar 1180. Langdi competition 51 to 70 category. First place Annie Gomes, chest number 1983. Second place Josephine Alvarez, chest number 1982. Third place Sunanda Paul, chest number 2106. Langdi 51 to 70 category. Annie Gomes, Josephine Alvarez, second place Sunanda Paul. Langdi 31 to 50 category. Samiksha Kanolkar, chest number 1606. Samiksha Kanolkar, chest number 1606, first place. प्राइजा मेळा ती मातशी प्लीज फुडें येवन रावची, नांवां अनाउन्स करता ती. सेकंड प्लेस अर्चना असनोडकर, चेस्ट नंबर 1443. अर्चना असनोडकर, चेस्ट नंबर 1443. समीक्षा कानोळकर, थर्ड प्लेस शनाबाई खान, थर्ड प्लेस शैनाबी खान, चेस्ट नंबर 1643. बाबू भूपेश बाबू अशी हो जाए 18 to 30 category. Langdi 18 to 30 category. Priya Sharma, chest number 10551, first place.
1-0. Second place, Sonia Saudagar. Sania Saudagar, chest number 1010. Second place, Akshara Veer 11142. Third place, Akshara Veer. Asa. Walking race 31 to 50 category. First place Nita Naik, chest number 1305. Nita Naik, chest number 1305. Second place Vandani Naik, chest number 1716. Second place Vandini Naik, chest number 1716. Third place Abhijita Harankar, chest number 1560. Walking race Vandini Naik, walking race 51 to 70 category. Nita Patil, chest number 1844. Third place Megha Shirodkar, chest number 2032. Second place Megha Shirodkar, chest number 2032. Third place Annie Gomes, chest number 1983. Walking race 18 to 30 category. Ashwini Naik, chest number 1019. Ashwini Naik, chest number 1019. 18 to 30 category. Ashwini Naik, chest number 1019. Second place Sanchali Fadte, chest number 1006. Second place Sanchali Fadte. Reena Fernandez. Punch member Reena Fernandez. Please come backstage. Simran Sheikh, chest number 1078, third place. Simran Sheikh, chest number 1078. Please come fast.
मातशें व्हॉलेंटियराक मातशें हांगर धाड रे व्हॉलेंटियर Musical chair, Archana Naik. Archana Naik, chest number 1946, first place. Musical chair, Archana Naik, chest number 1946, first place. Musical chair, Prachi Kamri, second place, chest number 1646. बेटा रिक्वेस्ट करता मातसो हाजे स्टेजी कडेन येवचो Musical chair, second place, Prachi Kamri, chest number 1646. Third place, Gauri Walwaikar, chest number 1391. Relay prizes for 18 to 30 category. First place, Tanadi Franga Panchayat. Participants, Preksha Pawar, chest number 1040. Fatima Sheikh, chest number 1017. Tanvi. Sack race, 51 to 71 category. Suchita Mayekar, first place, chest number 1851. Punch Suji- member Reena Fernandez. Punch member Reena Fernandez, please come backstage. First place, Suchita Mayekar, chest number 1851. Second place, Megha Shirotkar, chest number 2032. Third place, Josephine Alvarez, chest number 1982. First place, Suchita Mayekar. First place, Suchita Mayekar. Second place, Megha Shirodkar. Sack race, third place, of 51 to 71 category.
योगिनी योगिनी कारेकर फर्स्ट प्लेस चेस नंबर 1776. सेकंड प्लेस पूजा सुबेदार चेस नंबर 1713. थर्ड प्लेस सरोज रावल चेस नंबर 1631. सगळ्या पंच मेंबरांक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांनी वयर स्टेजीर येवन बसका घेवची. आमचे दोन्ही झेडपी बाब संदीप सलगांवकर आणि अमित असनोडकर तसेच सगळे तिन्ही पंचायतीचे पंच मेंबर सराक रिक्वेस्ट करता हांव मातशें तांच्यांनी ऑन स्टेज येवचे. आमी फुडलो कार्यक्रम सुरू करुया आनी बाब महेश गोवेकर हांच्यांनी येवचे ऑन स्टेज. मॅडम सगळ्या पंच मेंबरांक विनंती करता की सगळ्या पंच मेंबरांक विनंती करता की मातशें तेंच्यांनी ऑन स्टेज येवचे. सगळ्या तिनय पंचायतीच्या पंच मेंबरांक रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी ऑन स्टेज येवचे बसका घेवची. फुडलो कार्यक्रम आमी मुखार व्हरुया कारण काळोख जावचो आसा. उरलेले सगळे प्रायजीस आमी स्टेजीरूच दितले. तिन्ही पंचायतीचे पंच मेंबर हांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी ऑन स्टेजून. बाब गुपेश नायक बाब गुपेश नायक मातशें ऑन स्टेज येवचे. बाब गुपेश नायक Sack race 18 to 30 category. Priya Sharma chess number 1051. First place. Second place Preksha Pawar chess number 104. First prize Priya Sharma. Third prize Priyanka Madkaikar chess number 1148. सुगूर सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर हांच्यांनी येवचे. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा येवन माचयेर येवन बसका घेवची. आमचो कार्यक्रम मुखार व्हरुया. काळोख जावच्या पयलीं सगळे आमचे बॅलन्स जितकी कॅटेगरीज उरल्या तांकां स्टेजीरूच आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करतले. बाय तन्वीक रिक्वेस्ट आसा तांकां फक्त रेडी करून दवरचे. कोगडा सर
30 category runners up Salvador Dumondo. Tug of war captain for 18 to 30 category. Captain, please bring your 10 participants of tug of war who had participated. Sukuro, first place. एक विनंती असा जितली कॅटेगरीज उरली आहा तांकां प्रायज डिस्ट्रीब्युशन जावचें तांच्यांनी मातशे मुखार येवन बसचे. तन्वी Tug of war team. To 30 categories. First place Sukur. Sukuro Panchayat. Captain, please bring your 10 participants of tug of war. Captain, with your 10 participants. To 50 category. Tug of war. Second place Salvador Dumondo. Captain, be ready with your 10 participants of tug of war. To 50 category. Second place Salvador Dumondo. Captain, be ready with your 10 participants. बसून घ्या मातशे बसून घ्या खंय आसा थंयच बसून घ्या तुम्ही. Sukuro Panchayat first place 18 to 30 categories. सगळ्यांनी बसका घेवची. एक नम्र विनंती सगळ्यांक कार्यक्रम मुखार व्हरपा खातीर तुमचे कॉपरेशन खूब इम्पॉर्टंट. मातशी बसका घेवची. फुडलो कार्यक्रम फुडें सकाळी 8:30 वराच्यान सगळी जाण आमी हांगा आसात आणि आता सांजेची 7 जाल्ली आसात. एक घरचे कार्य कशे सगळी जाणां हांगा एकठांय आयली आणि खूप सक्सेसफुल पद्धतीन मोमनीस रोहन बाब खवटे हांणी इनिशिएटिव्ह घेवन फुडाकार घेवन तांच्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्लो हो पिंक स्पोर्ट्स यशस्वी केलो अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. ताका लागून सगळ्यात पयली एक तर रोहन सरा खातीर आणि मागीर तुमच्या सगळ्यां खातीर जोरदार ताळयो पावता. थँक्यू. आम्ही रोखडोच प्रोग्राम सुरू करूया. मागता मिसेस मरीना मोरायश, प्रेसिडेंट ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन परवरी हांच्या लागीं की तांणी ह्या समारोपाच्या सुवाळ्याक सगळ्यांचे स्वागत करचें. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज आवडटा. वेलकम करता आमच्या सराक श्री रोहन कवटे, आमचो MLA ZP संदीप सालगांवकर आणि अमित असनोडकर. सुनीता पेडणेकर, सोनिया पेडणेकर सुगुर सरपंच, स्वप्नील चोडणकर पेंदेफ्रांत सरपंच, विनीत परब BJP मंडल president, all punch members of Salvador Dumont, Sukur and Penethranca. Welcome to you all. थँक्यू मॅम. आम्ही फुलांनी आमच्या सगळ्या मानेस्तांचे स्वागत करूया. सुरवेक रोहन सर, सगळ्यांचे स्वागत करा.
एके सायडीन आमच्या मानेस्तांचे सगळ्यांचे स्वागत चालू आसा आणि हांव दुसरे वटेन मागता बीजेपी मंडळ प्रेसिडेंट श्री विनीत परब हांच्या लागीं की तांणी ह्या समयार 2 मिनटां उलोवची. नमस्कार सगळ्यांक. आज या सांजवेळ आम्ही सगळी जमा जाल्या एक अख्खो बरो दीस साजरी करून म्हणटा हांव. कित्याक असो हो प्रोग्राम म्हाका तरी दिसना फाटले कित्येक वर्सां घडोवन आयिल्लो आसा. भाशण तर दिवपाना, कांयच गजाली ज्यो हांवें हांगा स्वता एक्सपिरियन्स केल्यो त्योच उलयता. पहिली गजाल म्हटल्यार एक म्हाका आयज प्रत्येक महिले भितर स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट दिसली. नेवर गिविंग अप जी गजाल आसता प्रत्येक महिले भितर ती आज दिसून आयली. ती जावं मागीर टग ऑफ वॉर, रिले, लेमन एंड स्पून आनी कितलेचे स्पोर्ट्स जे आज घडून आयिल्ले आसा. प्रत्येक महिले भितर जो स्पोर्ट्समॅन आसता तो खंय तरी दाबून वता डे टू डे एक्टिविटीज किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफील करल्या फाटल्यान. आणि आयज जेन्ना सगळीं हांगा एकठांय येवन सगळे बॅरियर सायडीन दवरून सगळे विचार एका सायडीन दवरून जेन्ना एक असो आगळो वेगळो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करून उमेदी जावन आज म्हाज्या मुखार बसल्या तांच्या खातीर सगळ्यांनी एक राउंड ऑफ अप्लॉज दिवचो. असो इव्हेंट घडोवन हाडपा फाटल्यान जे विजन आसा ते विजनाक आयज हांव थँक्यू म्हणटा. आनी ते विजन जावन आसा आमच्या सगळ्यांचे लाडके आमदार बाब रोहन अशोक खंवटे हांकां सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. चड दीस जाले ना, एक 15 दिसांचीच गजाल आसतली. सर आयलो म्हणू लागलो मिटिंगेक स्पोर्ट्स डे ऑर्गनायज करपाक जाय. आमच्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक महिलेक एक संधी दिवपाक जाय की तांच्यांनी येवन एक असो दीस स्पेंड करचो ग्राउंडार जितून तांकां कसलीच जबाबदारी करची आसची ना. तांकां येवन एन्जॉय करून वचूनी. तांच्या भितरलो जो स्पोर्ट्समॅन आसा इतली वर्सां डे टू डे एक्टिविटीज करपाक ताका मातसो भायर हाडया. आयकपाक स्टार्टींग मातशें वेगळें दिसलें की अशें घडोवं शकता, कशें घडटलें. तांच्यांनी फूल प्लॅन दिलो आनी आयज तुमकां खबर आसा कितल्या बऱ्या तरेन आज हो स्पोर्ट्स डे घडून आयिल्लो आसा. ताज्या खातीर सगळ्यान पयलीं हांव तांचें अभिनंदन करता. तिनूय पंचायतीचे पंच मेंबर, आमचे दोनी ZP, आमचे आज आयिल्ले दोनी गेस्ट आनी सगळ्यान चड जे सगळे रेजिस्ट्रेशन करून सगळ्या महिलांनी जो आज प्रतिसाद दाखयला ताज्या खातीर सगळ्यांक ताळयो. भाशण चड कांय दिना, आज तुम्ही सगळी आयल्या हाज्या खातीर तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी सिद्धीक विनंती करता की तांच्यांनी कार्यावळ फुडें वळची. थँक्यू विनीत बाब. खऱ्यांनीच खूप तोखणाय करपासारखी अशी गजाल. तुम्ही सगळ्यांनी हो ह्या तेंपार कोणाचें कितें कितें आसता म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक सुटी पडिल्ली आसा, कोण खंय भायर भोंवपाक वता, कोणाची लग्न आसता, कोणाचे बर्थडेज आसता, पूण ते सगळे सोडून कुशीक धरून तुम्ही ह्या स्पोर्ट्सान विमेन स्पोर्ट्सान वांटेकार जाली आनी हो दीस तुमच्या खातीर यशस्वी जालो अशें म्हणून कांयच चुकीचें थारचें ना. फुडले सुवातेर मागता ZP सुकूर श्री अमित असनोडकर हांच्या लागीं की तांणी उलोवप करचें. गुड इवनिंग तुमकां सगळ्यांक आनी तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता की तुमी आयज सगळ्यांनी फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट केले. तेच एक व्हडली गजाल म्हणून तुमी स्वताक ताळयो मारच्यो. कोण जिखले कोण हारले ते इम्पॉर्टंट नासता. पार्टिसिपेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या मदीं आसा आमचे माननीय आमदार श्री रोहनभाई खंवटे, तशेंच म्हाजे कलीग संदीप साळगांवकर, आमचे सरपंच स्वप्नील चोडणकर, बाकीचे सदस्य, आमचे स्पेशल गेस्ट महेश, तशेंच म्हाजोच भाव रोहित असनोडकर जो एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा. ताणें आमकां सदांच फॅमिलीक प्राऊड केल्लो आसा. त्या खातीर मनांच्यान ताका बीन कॉंग्रेच्युलेट करता सदांच वॉट एवर ही हॅज अचीव्ड फॉर.
तुम्ही आयज सगळी सकाळी उठून आयिल्ली एक जबाबदारीन आयिल्ली पण हेवू खबर आसा की घरा कडेन तुमगे जी कामां आसता त्या खातीर तुमी हांगा जर 8:30 पावला जर तुम्ही 5 संक उठला आसतली कित्याक घरा तुमकां पयली ती जबाबदारी आसता ती तुम्ही कंप्लीट करून आयला आसतली स्पेशली बायलां जी आयला एल्डरलीज थँक यू टू यू ऑल फॉर कमिंग हियर अँड शोईंग दीस एनर्जी थँक यू व्हेरी मच आणि तुमकां एक खबर आसतली की आयज तुम्ही पडली परत उठली परत हे केले फायटिंग स्पिरीट आशिल्लो तुमचो पण एक हांव पळयतालो की आमचे भाई कॉन्स्टंटली एक लक्ष दिताले की कोणाकूच काय त्रास जावचो ना जेन्ना जेन्ना कितें इंजरी जाला तांच्यांनी पर्सनली येवन ते लक्ष दिवन ते सॉर्ट आउट करपाक ट्राय केला हो तांची जी टीम आशिल्ली पळय ती वारंवार ते कंप्लिटली म्हणजे सेफ्टी आसतली हे केअर घेताले तर त्या खातीर मातशे भाईक आनी ताचे टीमीक ताळयो मारच्यो खूप खूप असे डिफिकल्ट असे तांच्यांनी टास्क हे केलो आणि इतली म्हणून माझी 2 उतरां सोंपयता थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग अँड पार्टिसिपेटिंग अँड गिविंग this time of yours on a special day. Thank you very much, Amit Bab. Let's be honest, when women decides to rise, no force in the world can stop her. आयच्या प्रत्येक खेळगड्यान एक फाइटर दिसतालो एक लीडर दिसतालो आणि एक इन्स्पिरेशन सुद्धा दिसताले की येस हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं पुढे वतना मागता ZP पेन डिफरन्स श्री संदीप साळगावकरांच्या लागी की तुम्ही उलोवप करचे सगळ्या पयलीं सगळ्यांक नमस्कार करता परवरी रायझिंग ही आमच्या रोहन भाईची कल्पनेसून साकारलेली एक आमचो मजबूत असो संस्था आणि आज परवरी रायझिंगाच्या माध्यमांसून वुमन्स डे हो आयज हांगा साल्वादोर दमून ग्राउंडाचेर साजरो तुमच्या सगळ्यांच्या फुडारपणान जालो आणि आयज माचेर साजरो करता आसतनाच स्वता परवरी रायझिंगाचे जे मेन सर्वा अशें म्हणटा तशे आणि आमचे परवरचे सगळ्यांचे तुमचे आणि आमचे लाडके आणि गोंय राज्याचे लोकप्रिय मंत्री बाब रोहन अशोक खंवटे तसेच आमचो सुकूरचो जिल्हा पंचायत मेंबर बाब अमित अस्नोडकर आमचो शिवोलसान मुद्दम कसो रोहनभाई आणि आम्ही सगळे परवरी रायझिंगाचे जे सपोर्टर वांगडी कसो वुमन्स डे साजरो करता हो पळोवपा खातीर मुद्दम शिवोलसान आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर महेश गोवेकर हे स्वताहून हांगा येयल्ले आसा तसेच आमचो सुकूरचो सरपंच म्हजो मित्र बाब स्वप्नील चोडणकर आमचे सुकूरची येवन आहा ते मातशी गडबडी जाता ती तेन्ना दी फ्रांकाचो सरपंच म्हजो मित्र स्वप्नील चोडणकर सुकूरची सरपंच येवन आहा मॅडम सोनिया पेडणेकर तसेच आमचो पयलींचो जिल्हा पंचायत मेंबर बाब गुपेश नायक आमचो परवरी मंडळाचो अध्यक्ष विनीत परब तसेच आमचे तिनूय पंचायतीचे रिस्पेक्टेड डेप्युटी सरपंच पंचायत मेंबर आणि परवरी रायझिंगाचे सगळे वांगडी खूब वर्सां जाली म्हाका दिसता 2008 ते 2009 परवरी रायझिंगाची ही कल्पना रोहनभाईन फुडें व्हेल्ली आणि त्या टायमा वयरसान वेगवेगळे उपक्रम परवरी रायझिंगाच्या माध्यमांसून आमकां पळोवपाक मेळटा आयज सगळ्यान म्हाका दिसता खोशयेचो दीस की महिला खातीर जो स्पोर्ट्स डे आयज सेलिब्रेट केलो आणि त्याच प्रमाणे मोठ्या संख्येन तुम्ही भाग घेतलो त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक पहिले देव बरें करूं म्हणटा परवरी मतदारसंघ हो एक जरी 3 पंचायतीक वेगवेगळो ड्रेस घातलो जाल्यार चिंतपाचें ना की आमी वेगवेगळी
कॉन्स्टिट्युन्सी एक आमदार एक म्हाका दिसता झेडपी म्हणून म्हाका 2 पंचायती हा शेवटेन अमिता सुकूर आनी आनीक हा पण सगळे आमी एक जिखल्या तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हारल्याय तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता कारण हारले म्हणून खंयच खचून वचप नासता स्वता हांव इलेक्शनाक फर्स्ट टायम रावल्लो तेन्ना हांवूय 1 वोटान हारलोलो पण हारलो कित्याक हेचेर खूब विचार केलो आनी त्या प्रमाणे काम केलें आनी तेन्नाच्यान जे काम केलें आनी तेन्नाच्यान जे इलेक्शन आज पर्यंत जे कॉन्टेस्ट करता म्हाका दिसता आज पर्यंत केन्ना हारोंक ना मोठेपण मारिना पण काम जशें करता आनी लोकां मदीं जसो विश्वास निर्माण जाता त्या प्रमाणे लोक बरोबर रावता आज रोहन भाईन तसोच विश्वास हो सबंद पर्वरी भितर जावं ते महिला असो जावं आमचे दादले भाव असो एक मोठो विश्वास तेचेर आसा आनी म्हणून तर आमी आयज 3 फावटी तांकां विधानसभेन इलेक्ट करून धाडलेले आसा म्हाका दिसता 26-27 म्हटल्यार इलेक्शनाचोय टायम आसतलो परत कामाकूय लागचें पडटलें आमकां हांवें फाटल्या एका मिटिंगेन म्हटलेलें की 3 टर्म हाऊस टू हाऊस आनी इतलें खूब काम करून लोकां खातीर म्हाका दिसता हे फावट हाऊस टू हाऊस करपाची गरज पडपाक जायना खंय तरी दुसऱ्या मतदारसंघान काम करपाक थंय आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट हाडपा खातीर आमकां तांकां धाडपाक जाय आयज भारतीय जनता पार्टी ही अशी एक पार्टी आसा जी महिलांचो विचार करता महिलांक फुडें काडपाक कशी जाय हेचेर भर दिता महिला ही चूल आनी मूल हेच्या पुरती न उरोंक जायना म्हणून माननीय आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तसेच आमचे गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आणि आमचो पर्वरीचो सगळ्यांचो लाडको हे सदीच रोहन भाईचे विचार आमचे विचार इलेक्शन येयले की टिकाय जाता म्हाका दिसता रोहन भाईचेर ह्या दिसांनी टिका करपाक स्टार्ट जाल्या टिका स्टार्ट जाली म्हणटकूच कळपाक जाय खंय ना खंय इलेक्शन लागीं येयला फाटले फावट काँग्रेसचो कॅन्डिडेट विकास प्रभू देसाय म्हणून म्हाका दिसता 2-3 हजार कितें तरी वोट पडली आनी बऱ्याच वोटान बऱ्याच डिफरन्सान ताका आमच्या लोकांनी तेची जागा दाखयली आज परत एकदा भायर सरला आनी फकत टिका काम म्हणटा तें कांय ना स्वप्नीला कडेन उलयतालो स्वप्नील कितें काम केलां रे तेणीन तेन्ना डिफरन्सान स्वप्नील म्हणटा तो कितें तरी नेवऱ्याच्यो आनी चोकऱ्यो तेचे कॉम्पिटिशन करता आनी आकाश कंदील म्हणून ती एक स्पर्धा करता अशे स्पर्धांनी इलेक्शन लडपाक जायना इलेक्शन लडटलो लोकां मदीं वचपाक जाय लोकांचो विश्वास लोकांक कितें जाय लोकांक कशे तरेचे डेव्हलपमेंट ती कितें म्हणटा रे कसली गेम ती स्वप्नील टग ऑफ वॉर ही गेम खेळ्ळे आमी दादले एके सायडीन आनी बायलां एके सायडीन सगळ्यांनी पयली गेम कशे आमकां जमनीर पडचे पडले ते म्हणजे महिला शक्ती जी पर्वरीन रोहन भाई फाटल्यान इतली स्ट्रॉंग आसा तेन्ना म्हाका दिसता तांकां भिवपाची कांयच गरज ना तेन्ना सगळ्याच्या मार्फत तांकां परत एकदा हो बरो तरेचो स्पोर्ट डे घडोवन हाडलो त्या बद्दल तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी येणाऱ्या इलेक्शनाकूय तांकां आमच्या सगळ्यांच्या फुडारपणान आमी सांगूंक सोदता भिवपाची गरज ना तुमी फुडें सारा आमी तुमच्या सदींच बरोबर आसा थँक्यू देव बरें करूं देव बरें करूं संदीप बाब साळगांवकर जो विश्वास तुम्ही उक्तायलो आणि ज्या शब्दांतल्यान तुमची भावना समस्त पर्वरकरांच्या वतीन तुम्ही व्यक्त झाले ती खऱ्यांनीच
देखदिणी कशी आशिल्ली आनी सगळ्यांच्या मनाक भिडपा सारखी आशिल्ली. आता आमी तांकां आयकूंक सोदतात जांच्या कल्पनेंतल्यान हो आजचो इव्हेंट यशस्वी पद्दतीन एग्जिक्यूट जाला. कांय जाणां खातीर महिला सक्षमीकरण किंवा विमन एम्पावरमेंट हो फक्त भाशणांत उलोवपाचो विशय आसता, पूण हो विषय प्रत्यक्ष कृतींतल्यान एग्जिक्यूट करपी आनी दाखोवपी अशें हें फुडारपण, अशें नेतृत्व आमच्या मदीं आसा. भव्य अशा विमेन स्पोर्ट्सची संकल्पना, ताचें आयोजन आनी यशस्वी अशें एग्जिक्युशन, सक्सेसफूल एग्जिक्युशन अशेंच हांव म्हणन, हाच्या फाटल्यान तांची दूरदृश्टी आनी ठाम अशी बायलां कडेन वा समाजा कडेन आशिल्ली बांदिलकी आसा. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या कार्यावळीक फक्त उक्तावण आनी मागीर प्रायज डिस्ट्रिब्युशना पुरते ते येवं शकताले, पूण तशें तांणी केलें ना. पयल्या खिणा साकून निमण्या खिणा मेरेन प्रत्येक खिणाक ते आमच्या बरोबर आसा आनी प्रत्येकाक तांणी बेस्ट विशीस दिला. तुमची सगळ्यांची सपोर्ट सिस्टम बनून रोहन सर हांगा फूल दीस हांगा आशिल्ले. अशा प्रेरणादायी आनी कृतीशील नेतृत्वाक आमी सलाम करया आनी तुमच्या ताळ्यांच्या गजरान तांकां आफोया. बरेच रोहन बाब खंवटे सर. दीस कसो जालो? दीस कसो जालो? हाऊज द जोश? कितें इदी सगळीं आसा तुमी? हाऊज द जोश? हाऊज द जोश? आयच्या ह्या आमच्या विमेन स्पोर्ट्स फेस्ट 2026 ते फायनल आमचो आज कार्यक्रम जो आसा ताका व्यासपीठार उपस्थित आमचे एनडी फ्रांकचे झेडपी मेंबर बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे झेडपी मेंबर बाब अमित अस्नोडकर, खास सिओलीच्यान आयिल्ले आमचे झेडपी मेंबर बाब महेश गोवेकर, एनडी फ्रांकचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, भारतीय जनता पार्टी मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब, तशेंच व्यासपीठार उपस्थित सगळे गुपेश, तशेंच बाकीचे सगळे पंच मेंबर, तशेंच आयची आमची सत्कार मूर्ती, हांगा जमिल्ली व्हड संख्येन आयिल्ली सगळी महिला शक्ती, आमचे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, सगळ्यांनी विचार मांडले आनी दीस बरो जालो. थोड्या दादल्यांनी फोन मारलो आमकां उपाशी रावचें पडलें म्हणून. आतां हांगा आसतना आमकां एक फॅमिली मेळ्ळी आनी एक बायल मनीस शी वॉन अ प्रायज आनी तेन्नाच कुशीक घोव आशिल्लो. गोवान म्हणलें आज आयतार आशिल्लो आनी आमकां सांगलें 1 मे सुटी आशिल्ली, लेबर डे तुमी आमकां कामाक लायल्लो, आज 3 मे आमी तुमकां कामाक लायलो म्हणून. आज खरेंच मना काळजांतल्यान खूब आनंद जाता, कित्याक जी सगळी 18 वर्सांच्यान 80 वर्सां 82 वर्सां पर्यंत जी महिला आज ग्राउंडार आयली ती सकाळ पासून सांजवळ पर्यंत तोच जोश, तोच होश आनी तीच तुजी स्मायल, तेच हास्य घेवन तुम्ही आज दीसभर काढलो. हांव मुद्दाम सगळ्या महिलां कडेन भोंवत रावलो पळोवपाक, कित्याक नॉर्मली एक पंडालान जेन्ना आमी केल्ले तातूंत तुमकां आतां सांगता सिव्हिलान 2 पुलीस कॉन्स्टेबल दवरिल्ली म्हणून. कित्याक दवरिल्ली? समज गांवान कितें जाल्लें हांगा भायर सरपाक नाका म्हणून. पूण टी शर्टां जरी हाणें म्हणलें वेगळी आशिल्ली, ती फक्त आमची वळखपत्र कशें आशिल्लें. तुमी सगळ्यांनी आज बऱ्या प्रमाणान सगळे हातूंत पार्टिसिपेट केली, जिखली हल्ली ते विचार केले ना, पूण सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणान जो आज सकाळी इतलो वत आशिल्ले, इतले कडक वत आशिल्ले, पूण तुमी पार्टिसिपेट जाली, तुमकां मना काळजांतल्यान नमस्कार करता. महिला शक्ती म्हणजे कितें तें उदाहरण तुम्ही आज दाखोवन दिलें. हे विचार जेन्ना आमकां आयले, जेन्ना टिमी बरोबर बसलो विनीत, आमचे सगळे झेडपी, सरपंच, पंच मेंबर बसले, सगळे
उत्साहीत आशिल्ले की कितें तरी करया म्हणून वेगळें